Hey, my beautiful Goan people, my beautiful people, we are here all the way in Croatia and we want to give you all a very important message. So आमच्या गोंयकार मोगाल भाव भयणींक हांव तुमकां स्पेशल मेसेज दिवंक कोता. आयच्या ह्या गांवान हांव क्रोएशियाच्या गांवान हा आनी तुमकां लागून दिवंक सोदता. 1, 2, 3, go! Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. Sing it. Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. मोगल गोंयकारांनो सांगता तुमकां गूट काळजांसून सांगता मारिना तुमकां फूट. Garbage everywhere, heart goes in depression. Stop complaining and do your segregation. पयलें आमचें गोंय फुलांचो गांव आरे गार्बेज पळोवन सगळ्याक ट्युरिस्मांत धांव. पयशे करून लोकांनी घेतले व्हडले बाट. नदर मारून पळया तुमी गोंयची लायली वाट. आरे गोंयकार तुमी गोंयकार जायी नाका ग्रिडी. साफ धरून गोंय मुनाक बाराबोर. Live happy, live happy, live happy. Live happy. Live happy, live happy, live happy. Sing it. Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. गार्बेजीचो व्हडलो गोंयांत आमचे इश्यू सगळे पसून तुम्ही खंय उडयतात टिश्यू. लिटरिंग अराउंड द प्लेस इज इफेक्टिंग आवर नेचर. Doing this act gonna spoil our children's future. Mixing all the garbage, you feed many rats. Separate your waste into dry and wet. Solution for y'all is only garbage burning. But don't forget, my friend, global warming. Cleaning your village is not at all dirty. Keep nature clean and live happy. Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. Sing it. Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. सगळी काणी आयकोन आतां उगी बसया. सगळे युथानू गोंय साफ आमी करया. गांवान म्हज्या हांव कितले त्रास काडटा. सगळे म्हजे दूख देवाक पेटयता. Plastic and diapers are all hygienic, but dumping on nature is not at all sick. All the problem can really go away, for all we need to do is meet halfway. Brothers and sisters, Mother Earth is kind, consciousness is nature, and that's the bottom line. Live happy, live happy, live happy, live happy, live happy, live happy. All right, माझ्या मोगाल गोंयकारांनो ही मेसेज जावन आसली तुमकां स्पेशली तुमकां लागून कोहली जाणवायेची अवेअरनेस क्रिएट करपाक आमच्या युथा पासत आमच्या भुरग्यां पासत की आमचें गोंय आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिल्लेलें आहा. तशें आमी आमच्या फुडाराक आमी तें राखया बरेपणा पासत. आमचें गोंय जाणा जावन आसलेलें एक बरें सुंदर शेतां भाटाचें आमचें गांव. आमचें गोंय ना म्हूण तें जाणा जावन आसलेलें व्हडलें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान व्हडली बिल्डिंगां येता व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येता आनी व्हडलें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिझास्टरस डिस्ट्रक्शन घडटा. वायलेशन ऑफ द लॉज. सगळे आमची भाटां शेतां सगळीं झाडां कातरून उडयल्या. हे आमकां घोडो ना जावपाक आमी ते राखूंक जाय आनी हेज्या पासत आमी आमच्या भुरग्यांनी हे अवेअरनेस क्रिएट करूंक जाय. कसली अवेअरनेस? हे अवेअरनेस हे पळय ही क्रोएशियाची इग्रोज. तुमकां जसो भोंवता तसो हांव तुमकां दाखयता. क्रोएशियाची इग्रोज दाखयता तुमकां. पळयात पळयलां कसलें अवेअरनेस काय म्हणटा जाल्यार हे बरेपणाचें अवेअरनेस जे आमकां एनवायरमेंट इकनॉमिक्स आनी सोशल हे गजाल्यो सांबाळता. हे आमकां